तीन वर्षांच्या मायनिंग बंदी उपरांत गोंयच्यान पहिली मिनाची बोट सरली भायर. सेजाच्या 88,000 टन मिनाची पहिली ट्रीप निर्गत. मुख्यमंत्र्यान दाखयलो बावटो. रेवेक लायसनां दिवची न्ही, ग्रीन ट्रिब्युनलाचो गोंय सरकाराक निर्देश. रेवेच्या धोरणाचेर मागली एफिडेव्हिट. 20 नोव्हेंबर मेरेन प्रास. न्हंयतले रेवेचे पट्टे उसपूंक मेकळीक. दाळ चिकन नुस्त्या परस म्हारग. गरिबांच्या रांदचे कुडी सावन होलसेल, रिटेल मार्केट आणि सहकारी सोसायट्या मेरेन दाळीच्या मार्केटाचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. उत्तर गोंयचे मुखेल जिल्लो मार्केट. म्हापशाक ना धड रस्ते, उदक, लायट, नितळसाणीच्या 12. नगरसेवक दाखयतात 5 वर्सांनी तोंड. पालिका रणांत म्हापशेचेर खासा रिपोर्ट. आणि FC गोवाच्या प्रॅक्टिस मॅचीत जिखून पळयले रिझर्व खेळगड्यांचे टॅलंट. कावेलोसी क्लबा कडेन मॅच 2-2 ड्रॉ. तीन वर्सांच्या मायनिंग बंदी उपरांत गोंयच्यान पहिली मिनाची बोट सकाळी भायर सरली. सेजाच्या 88,000 टन मिनाची पहिली ट्रीप चीनाक निर्गत जाता. सकाळी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान खोल दर्यांत वचून बोटीक बावटो दाखयलो. बरोबर दोग आमदार आनी मायनिंग खात्याचे कांय अधिकारी आशिल्ले. सेजा गोवान ऑगस्टांत कोडलीच्यान मायनिंगाक सुरवात केल्ली. गोंयच्या दर्यांतल्यान वट्ट 3 वर्सां उपरांत पहिली बोट मीन घेवन सकाळी भायर सरली. सेजा गोवान ऑगस्टांत पहिली मायन सुरू केल्या उपरांत सेजाची ही पहिलीच निर्गत. सेजान बार्जींतल्यान सुमार 88,000 टन मीन आव होऊ ना हे चीनी बोटीन भरिल्ले. मुख्यमंत्री पार्सेकारान सकाळी हे बोटीक बावटो दाखयलो आनी बोट चीनाक वचपाक भायर सरली. बोटीक बावटो दाखयतना आमदार सुभाष फळदेसाय, प्रमोद सावंत आनी खण खात्याचे कांय अधिकारी आशिल्ले. सरकारान खणी सुरू करूंक मान्यताय दिल्या उपरांत सेजान 10 ऑगस्टाक कोडलेची मायन सुरू केली. उपरांत दिवचले दुसरी मायन सुरू केली. सेजा तांच्या लिजांतल्यान वर्साक सुमार 7 मिलियन टन मीन काडूंक शकता. सध्या मिनाचो प्रेस पडला. 58 ग्रेडी मेरेनच्या मिनाक टनाक $40 आनी 58 ग्रेडीवेल्या मिनाक टनाक सुमार $50 मेळटात. सेजान मीन निर्गत सुरू केली तरी मिनाचो प्रेस, येरादारीचो खर्च, मायनिंग फंड, रॉयल्टी आनी निर्गत ड्युटीचो विचार केल्यार ती परवडटली म्हणपाची खात्री अजूनय गोंयचो मीन उद्देग आनी मिनेरांक ना. सरकारान विनवण्यो आनी शिटकावण्यो दिवन सेजा सोडल्यार हेर कोणच सध्याच्या परिस्थितीत मायनिंगाक हात घालूंक तयार ना. खरें म्हणजे ट्रकवाल्यां कडेन अशी समस्या येवंक जायना की सरकारान आमकां दर थारावन दिवचो, सरकारान ह्यो सगळ्यो गोश्टी करच्यो. सरकारान आपल्यो ज्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ज्यो हर्डल्स आसले त्यो आमी काडटात, त्यो आमी एलिमिनेट करतात, हें ठीक आसा. सगळ्यो गोश्टी सरकाराचेर दवरप योग्य न्हय. त्या मायन ओनर्सां कडेन वेवहार जावंक जाय तेंचो. पूण म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन गोश्टी सुरू जाल्यात, ज्या पद्दतीन गोश्टी फुडें वतात तातूंत येणाऱ्या काळांत बट वी नीड टू हॅव पेशन्स. थोडोसो आज 1 फ्रॅक्शनूय सुरू जावंक ना न्ही, 1% सुरू जावंक ना न्ही. त्यामुळे येणाऱ्या काळान हे निश्चित जातले. इट इज विदीन द पर्व्यू ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट. आय बिलीव एज अ स्टेट गव्हर्मेंट वी परस्यूड द मॅटर फॉर लॉंग अँड 30% एक्सपोर्ट ड्युटी was brought down to 10% after a lengthy deliberation. The mine owners feel that it is to be further reduced. I don't have any objection in that regard. Not only that, I am supportive to it. But mine owners should not wait till it is zeroed down. Let them start. They need to start as of now, and let all of us work together to reduce it further. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. रेंवकारांक रेंव काडपाक सध्या लायसनां दिवची न्ही म्हूण केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान गोंय सरकाराक सांगलां. ट्रिब्युनलान सरकाराक रेंव काडपा विशीं धोरणाचेर एफिडेव्हिट दिवंक सांगलां. 20 नोव्हेंबर मेरेन हरीत लवादा मुखार एफिडेव्हिट दिवचें पडटलें. फक्त न्हंय येरादारीक अडचणीचे न्हंयतले रेवेचे पट्टे पारंपारीक पद्दतीन काडपाक मेकळीक दिल्या. मात त्या रेवेच्या पावणेची प्रक्रिया थारावन सरकाराक ती केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाक कळोवची पडटली. एके वाटेन गोंय सरकार रेंव काडपाक लायसनां दिवपाची तयारी करता जाल्यार दुसरे वाटेन ग्रीन ट्रिब्युनल सरकाराक एक आदेश दीत आसा.
आता केंद्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलान न्हंयतली रेंव काडपाकूच हरकत घेतल्या. रेंव काडपाच्या धोरणाचेर सरकाराक 20 नोव्हेंबर पयलीं ट्रिब्युनला मुखार एफिडेव्हिट दिवचें पडटलें. ट्रिब्युनलान सरकाराक सांगलां तें अशें: न्हंयांतल्या रेवेच्या पट्ट्यांतल्यानूच रेंव काडपाक मान्यताय. फकत रेवेच्या पट्ट्यांतल्यान रेंव काडपाक मेळटली. न्हंय येरादारी बरे तरेन जावची म्हूण मार्गांचें इन्स्पेक्शन करात. न्हंयांतल्या रेवेंच्या पट्ट्यांचो नकाशो ट्रिब्युनला मुखार दवरात. अमूक एखाद्या मुस्ती भितर रेंव काडपाचें प्रमाण थारावचें पडटलें. न्हंयांतल्या पट्ट्यांतल्या रेवेच्या पावणेची प्रक्रिया सरकाराक थारावची पडटली. इतले मजगतीं गोंयच्या खण खात्यान नोंद आशिल्ल्या 116 जाणांक रेंव काडपाक परवानगी दिवंक गरजेचे सगळे डॉक्युमेंट दाखोवचे म्हूण नोटीस काडल्या. नोटीशींत बोटीचें रजिस्ट्रेशन, भाटकाराची एनओसी आनी श्रम खात्या कडेन कामगारांच्या नोंदणीचे डॉक्युमेंट दाखोवचे पडटले. सगळे डॉक्युमेंट 23 ऑक्टोबरा पयलीं दिवचे पडटले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. सध्या दाळ गरिबांकच न्ही, सामान्याकय परवडना. नुस्तें चिकन परवडलें. दाळी किलाक 150 पावणे 200 तेकल्यो. होलसेलर म्हणटात दाळीचो स्टॉक नाशिल्ल्यान प्रेस वाडला. कोण म्हणटात पावस उणो जाल्ल्यान दाळीचो सप्लाय पडला. रिटेलर म्हणटात तांचो फायद्याचेर उदक सोडून धंदो चल्ला. सहकारी सोसायटींनी तातले तातूंत प्रेस उणो म्हण मातशी थाकाय. अशेंच चल्ल्यार नुस्त्याची थाळी परवडटली न्ही शिवराक. पळयात खासा रिपोर्ट. It's very shocking. Dal prices have shoot up almost up to 180 to 200 per kg. I'm in Mapsa market, had come to buy dal, but guess what? The tur dal almost cost around 160 to 180 rupees. डाळ कितें जाल्या सध्या मातशी वाडत येयल्या. ही तुरची डाळ आहा ती 180 आसा. मुगाची डाळ आहा 140. चण्याची डाळ आहा 80 रुपया किलो. मसूर डाळ आसा 100 रुपया किलो. म्हणजे कोण अर्ध किलो व्हरतात ते आता पाव किलो व्हरूंक लागल्यात. आमच्या हिंदू धर्मान नवरात्रीचो सण आसा, दिवाळी आसा, ताका लागून खुबश्या लोकांक आमच्या त्रास जातले. डायरेक्ट ज्या जाय पासून सप्लाय जाता मिल देन होलसेलर जो आसता पळय व्हडलो, आमी रिटेलर कंप्लीट आमी लास्ट सेलर कितें थंयसून आमकां तेंच्यांनी कमीच कमी रेटीन माल दिवचो, आमी कमी विकता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण साठेबाजांक लागून दाळ लोकांच्या थाळयेंतल्यान ना जाल्या. होलसेलर म्हणटात तांकां दाळ घेवचीच पडटा म्हारग प्रेसान. डाळीची रेट आवक जी आहा ती कमी जाल्ली आहा. ज्या जाग्यारसून अवकाळी पावसामुळे गेल्या वर्षाक भरपूर नुकसान झाले, त्यामुळे उत्पन्न कमी झाले आणि जे दाळ जे मार्केटाक येताले त्याची येणारी आवक कमी झाली. आणि प्रेसिडेंट रोडा 205 रुपया पहिलं. चणा डाळ 6750 वय. मागीर मूग डाळ 700 1010 जाग्यावर रेडी आहे. प्रुडंटान सहकारी सोसायटींनी दाळीच्या प्रेसाची चौकशी केली. 71, मसूर डाळ 90, तूर डाळ 170. आज मार्केटान जे रेट आसात ते भरमसाट वाडलेले आसात आणि त्या मानान आमी हांगासर MRP पेक्षा खूप कमी किमतीन विकता. दाळीच्या रेसीत नुस्तें चिकन फाटी पडले. चिकन सवाय आणि दाळ खावप म्हारग. चिकन व्हरपाक गेला कित्याक चिकन सवाय जाला. व्हेजिटेबल हाडूंक गेलो, दाळ हाडूंक गेलो, ती चड म्हारग पडटा. चिकन सवाय पडटा आमकां खूब खावपाक. आता चिकनाचा रेट किती आसा मार्केट? सगळे कडेन भायर चल्ला 130 140 पर किलो चल्ला. आमच्या कडेन 110 रुपीज किलो. ओके, पण आता दाल वाडलेल्यान चिकनाचो डिमांड वाडला. येतले एक्चुअली आता दोन जाग्यार 4 गाडयो येता चिकनाच्या म्हापसा फुल एरियान. सपोज 10च्या जाग्यार 15 गाडयो येता. आता वाडल्यान आता. दाळ भाकरेन दीस काडपी एका बायलेच्या रांदचे कुडीन वचून आमी वासपूस केली. तिची परिस्थिती वेगळी ना. सो संगीता, आज कितें रांदला तुवें? डाळ आणि भाकरी. डाळ आणि भाकरी. डाळ आता जो प्राइस जो वाडला ते परवडटा तुका? खूप म्हारग जाला डाळ आता आणि आमकां मातशें कमी पडटा म्हणून तांबडी डाळ आमी वापरता. आणि आमकां आता डाळ आणि भाकरी शिवाय आनी काय उपेगच ना न्हू आमकां. ताका लागून आता गव्हर्मेंटांनी मातशें कितें तरी सवाय करूंक जाय न्हू. So this is a sorry state of affairs. A poor man can't even afford a proper dal. They have to divide their meal in 3 to 4 days to fulfill their needs. With Shyam Sundar Fatte and Onkar Farari, this is Aparna for Prudent. घेऊ एक विराम.